सांग्यार नेत्रावळीच्या लोकांनीच मार्ग अडविले बालवाडीचे मंगळारा उक्तावण केले। उक्तावणाक खासदार नरेंद्र सावयकार, विनय तेंडुलकार, थळावा आमदार प्रसाद गांवकार आनी बाकीचे मानेस्ती येवपाचे आशिल्ले, पण पाटयेर आदल्या आमदाराचे नाव घातल्यान आदले राती घडामोडी जावन उद्घाटनाचे पाटयेर नाव आशिल्लो कोणूच आयलो ना। निमणे लोकांनीच बालवाडीचे उक्तावण केले। अंगणवाडीचे उद्घाटनाचे राती खंय पाटयेर आदल्या आमदाराच्या नावावेल्यान बऱ्योच घडामोडी जाल्यो। बरोबर आदली राती 2:30 ताजो भाव आनी एकटो सर्वेश नायक म्हणटा म्हाजे कडेन येयलो, उठयलो। एमएलएचो भाव जो आसा तो रातचे उठयलो म्हाका आनी फंक्शन जे आसा तें पोस्टपोन कर अशें सांगपाक लागलो। हांवें पोस्टपोन कित्याक म्हणपाक लागलो जे हे आसा प्रकाश वेप आसतलो, दत्ता खोलकर जो आसा तो म्हाजे चेअरमॅन आसलो, वायस चेअरमॅन हेजो अटल गाम डेव्हलपमेंट हेजो, आनी म्हाजे आमदार हे नांव कित्याक घातलें हेजो फरक येना। प्रकाश वेळीप आनी प्रकाश वेळीप कमिशनर आसा आनी तशें सांगता की हांवें परत सकाळ उठून जो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा तेजे कडेन हांव उलयलो, तो म्हणपाक पोस्टपोन कर आनी आमी सगळे तो प्रोग्राम जो आसा तो डिपार्टमेंट आमचो पोस्टपोन केलो। आनी तेजे नंतर ते पालक जे आसात ते पालक थंय येयले उद्घाटन म्हणटकीर तांकां मेसेज दिवपाक मेळना, ते सगळे आयले आनी तेजे नंतर त्यांनी मागीर पालकांनी तें आसा फुडाकार घेवन तें आसा भुरग्यांक त्यांनी हें करून त्या उद्घाटनाचो कार्यक्रम तेंच्यांनी पार पाडलो आसतलो। निमाणे थंयच्या लोकांनीच अंगणवाडी उक्ती केली। आमकां फक्त इनोग्रेशन आपयलें, फंड सगळो आमचे कडल्यान गेलो पंचायतींतल्यान, पूण इतलें की आमकां हितूंक बालवाडी चालू करपाक जाय आसली म्हणून पेरंट्सांक घेवन आमी बालवाडी चालू केला। आमकां इनोग्रेशन अशें आतां कितें प्रॉब्लेम आसा ते हाय लेवलाचेर तेंचे तेमी पळोवन तुमी सगळ्यांनी मेळून इनोग्रेशन केलें न्ही? हय आमी केलें, आमगे भुरग्यांक जाय म्हणून। आनी हे बोर्ड बीड फोडपाचे आनी फुलां तोडपाची ह्या भुरग्यांचे गजे धरले म्हण आतां ह्या भुरग्यांक पावसा दीस ते मोडान पडपा कडेन पावले आनी भुरगीं सामकी भिवपा लागली म्हणून आतां जाता त्या यत्नान आतां तो बरेकार बाळो खंयची एकच देशी आसा आनी जाता त्या यत्नान आमी आतां ही तयार केली। आपल्या नावाची एलर्जी आसा जाल्यार पाटयेवेली नावां काडात, मात लोकांक त्रास नाका म्हूण सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय उलयलो। आनी म्हज्या पाटयेचेर जर एलर्जी कोणाक आसा जर जाय जाल्यार ते हांव चेअरमॅनाकय सांगता की नांव म्हणजे काडून उडोवचें, पूण ते भुरग्यांक त्रास जायनासतना भुरगे हातून शिकपा जाय इतकेंच। म्हणजे पाटयेर आसोवप नासोवप किंवा हांव आसोवप नासोवप हें कांय ना। आमदारांनी कितले फावटी ताचें इनॉग्रेशन करनी, कारण सांग्या भितर म्हजे 101 प्रोजेक्ट आज इनकम्प्लीट आसा। म्हाका सांगनासतना सगळ्यांचेर मोठ्या ठळक अक्षरान आमदारान नांव घालचें, पूण लोकांक त्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो। सांगेच्या आमदाराचो कोण तरी बरो ना म्हूण खंय उक्तावणाची कार्यावळ फुडें धुकलिल्ली। काल ते म्हाका दिसता की आमदाराच्या घरान कोण तरी बरो ना, ताका लागून ताणें खरें म्हणजे तें सांगलें की मुखार धुकल्या म्हणून पोस्टपोन करुया म्हणून, आनीक ताका लागून तें पोस्टपोन जालां। ना सकाळ फुडें फुलां बी आसली तोडून उडयली, धमकी दिली अशें कितें आवाज येलो नेम प्लेटीचेर? कांय खबर ना तेच्या बद्दल, म्हाका इतलोच फक्त रकात मेळ्ळा। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। रामा काणकोणकार आनी आर्थूर डिसोजाचो पब्लिसिटी स्टंट तांचेर आमी हात घाल्लो ना म्हूण आजोशी मांडूरचो सरपंच सांगता। दोगूय बोवाळ घालतले म्हूण लोकांनीच पावर स्टेशना वेल्यान तांकां धांवडावन घाले। बकालान दोगांय आड ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार उरफाटी कंप्लेन केल्या। आमदार सिल्वेरा म्हणटा लोक जमिल्लो पावर शटडावना आड पीडीएचो इश्यूच नाशिल्लो। आयतारा राती कडेन पावर शटडावना वेळार अजित बकालान आपल्याक बडयल्लो म्हूण पीडीए एक्टिव्हिस्ट रामा आनी आर्थुरान पुलीस कंप्लेंट केल्ली। पीडीए आंदोलनवाल्यांचेर हल्लो म्हूण निशेध करूंक आम आदमी पार्टीवाले पावले। पीडीए आड एक्टिव्हिस्टांक निमीत धरून बडयतात म्हूण आरोप। बुधवारा आरोप न्हयकारूंक बकाल मिडिया कडेन पावलो। तो ताचो पब्लिसिटी घेवपाचो एक स्टंट तो, तशें कांय घडलेंच ना की ज्या प्रमाणे ताची मान मोडपाक जाय आशिल्ली। थंय कांय जावंकूच नाका, अशें घडूंकच ना। तो फक्त ती पब्लिसिटी करपाक लागून ताणें तो बेल्ट लोकांक दाखोवपाक लागून तो बेल्ट घाल्ला गळ्यान। काणकोणकार येवन जशें बाब आमच्या आमदारान सांगलां त्या प्रमाणे तो लोकां कडेन उजत घालपाक लागलो। तो सांगपाक लागलो की हें काम बंद करुया, हें काम बंद करुया म्हणपाक लागलो। मडकेकाराच्या घरार वचून म्हणलें फातर मारया ताका भायर काडया म्हणलें, हायवे रातची 1:30 बंद करुया। आमी लोकप्रतिनिधी आसल्या कारणान आमी हें करूंक शकना, ताका तें सोंपता जायत। आमकां मेन फोकस काय आशिल्लो, आमचो मेन फोकस आमकां बेगिनांतल्या बेगीन लायट कशी मेळटली, आनी ताका लोकांनीच थंयच्यान धुडकावन लायलो। मागीर तो वचून ताणें कितें केलें आमकांय खबर ना, ताणें एफआयआर कंप्लेन लॉन्च केली खंय। पावर शटडावन जाल्लो म्हूण सगळे जमिल्ले, थंय खंय पीडीएचो इश्यूच नाशिल्लो। आर्थूर आमचेर एलिगेशन करता, बाबा आपणाक कोणें मारला, बकालान मारला म्हणटा हे पीडीए इश्यूआचेर, पीडीएक लागून म्हणलें। हे पीडीए थिंगा नाच
आनी PDA इश्यू थिंगा येयना, हें घडलां कितें हांवें तुमकां फॅक्ट सांगलां. आनी आमी सांत आंद्रे मतदारसंघांत आनी आमच्या तिसवाडी तालुकाक आमी फुडें रावन जरी तर हे आमचे सगळे भुरगे नाचले जाल्यार ही आमकां दिसोन आसली लायट आमकां 6 लागून 7 लागून दुसऱ्या दिसाक लागून येवची ना सकाळ लागून, कित्याक आमी फुडें रावन ही लायट रिस्टोर करून गेल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. एअरपोर्टा लागसार आशिल्ल्या पंचायतींक कोयरा विलो लावंक वर्साक 9 लाख मार्केट आशिल्ल्या अर्थीक उलाढाल चड आशिल्ल्यांक 7 लाख, बाकीच्या पंचायतींक 5 लाख मेळटात. फायनान्स डिपार्टमेंटा कडच्यान फायल क्लियर जाल्या म्हणून पंचायत मंत्री मोविन गुदीन उलयलो. 15 जून मेरेन सगळ्या पंचायतींनी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान उपक्रम जातले. चिखले पंचायतींत कार्यावळीक सुरवात जाली. A message goes that the panchayats at the grassroots level have to have due regard for environment, whether it is growing more trees, whether it is saying no to plastic, whether it is cleaning the drains, whether it is doing other works which bring up the overall environment in the village. All this has to be done. Garbage collection पहिले 1 लाख रुपया मेळटालो. आता in the vicinity of airport they get 9 lakhs every year. It has already been cleared by the finance department also. Anywhere there are markets, there is more economic activity taking place where people throw more plastic or waste around. We are giving them 7 lakhs. Even smaller panchayats are not going to get less than 5 lakhs. So वास्कोचे सेंट जोसेफ इन्स्टिट्यूटान पर्यावरण दिसा रॅली काढली. ईशा फाउंडेशनान प्लास्टिक वापरप बंद करचे म्हूण जागृती केली. Only trying this campaign is only to show to ban single-use plastic, because the statistics show that by 2050 there will be so much of plastic generated that ocean will be so full of plastic and there will be less fish by that time. दक्षिण गोंयच्या राना खात्यान नुवे पंचायत आनी नुवेचे चर्चीक बरोबर घेवन पर्यावरण दीस मनयलो. संवसार रुचलो आनी सुदारपाक मनशाच्या हातान दिलो आनी हे उद्देशी हे प्रितम हे उद्देशी मनशाक बरी भलायकी आसूंक आनी मनशा हे सुदारणे उद्देशी मनशांक बरी फळां आनी बरें हेल्थ मेळपाक हेंच आमी आयज आमच्या फॉरेस्टाच्या उद्देशी आमच्या नुवेच्या गांवांत आमी कितें भाशेन हिंगा पावल मारता. कोलवा पंचायतीन स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन दर्यादेगे वयलो प्लास्टीक कोयर उखल्लो. With the children are going to collect all the waste which is littered on the beach to protect our mother earth, which is the need of the soul. Please keep all the beaches clean and clean our surrounding. चिंचिनी पंचायतीची मेगा क्लीनअप ड्राईव्ह झाली. And this is a small initiative to educate the children and also the elders that what plastic is very bad for us. In future, if we go on like this, then there will be no tourism in Goa. The beaches, the seas will be clogged, the rivers are already clogged. And whatever beautiful of Goa is left will be finished. Bureau report, Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.